देवा तूं आमचो ओरोम तुका बसोंक वंदूंक येता देवा तूं आमचो शेवट जिवीत पेटोवंक तुका दिता बापा पुताक आत्म्या वंदन महिमा सासना बापा पुताक आत्म्या वंदन महिमा सासना. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयज जेन्ना ह्या मिसान आमी वांटो घेता आदवेंताचो काळ आयज सुरू जाता. आदवेंताचो पयलो आयतार क्रिस्तियान्याच्या काळाचो पयलो आयतार म्हणटकूच जेजूच्या येण्याक आमी जेन्ना उत्तरेकून रावता आमचें काळीज मन बोरवाशान बोर म्हूण आनी जेजूक आमच्या जिवितान योकार दिवंक आमकां आयतीं कोर म्हूण ह्या पवित्र मिसांतल्यान खिरी देवाचो आशिर्वाद मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाच्यानो, जेन्ना आयज हो क्रिस्तियान्याचो काळ आमी सुरू कोत्ता काय बरो हो काळ आमकां तयार जावंक इगोर्ज माता आमकां वेळ दिता. आमी येद्या व्हडल्या पोरबेक तयार जाता. क्रिसमसाची परब, नातालांची परब म्हणटकूच आयज जेन्ना ही आमची तयारी सुरू जाता खरेंच आमचें काळीज मन आमी नितोळ करूंक, आमचें काळीज मन आमी आयतें करूंक आनी जेजूक आमच्या जिवितान आनी आमच्या घोराब्यान आमी स्वाद तयार करून ताका आमी मायमोगाचो योगकार दिवंक केरीत बोळ आनी कृपा आमी सांतल्यान मागुया. देवा मुखार आमी सगलीं चुकल्या. ह्या वेळार आमच्या पातकांची दूख धरून त्याच दोनया देवा लागीं एकामेका लागीं बोगसणे मागुया आनी कालत्या काळजान सगलीं बराबर म्हणुया. हांव पातकी सोर परबेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोड अपराध. हे सदभागीवून सदांच आंकवार मरेक सगल्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करा म्हूण प्रार्थना मागता. आनी सोर परबेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकडूत कोर, सोम्या काकडूत कोर, क्रिस्ता काकडूत कोर, क्रिस्ता काकडूत कोर, सोम्या काकडूत कोर, सोम्या काकडूत कोर. प्रार्थुया. सोर परबेदार देवा, तुवें बासायलोल्या सोडवणाराक बऱ्या कोडण्याच्यो दिवत्यो घेवन आमी मेळूंक वेचाक आमची काळजां सदां जागीं दवर. अशें ताच्या सांगाता सर्गीच्या राजान सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. ही आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. पयलें वाचप जेरामिया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें. दाविदाच्या घराण्याक एक नितीवंत राय हांव पाठयतलो. सर्वस्वर अशें म्हणटा, पळया हांवें इस्रायेलाच्या घराण्याक आनी जुदाच्या घराण्याक भास दिल्ली ती पाळचे दीस येतले. त्या दिसांनी आनी त्या वेळार हांव दाविदाक एक प्रमाणीक फांटो फुटासें करतलो.
तो देशांत न्याय नीती प्रमाणे आसा तें करतलो. त्या दिसांनी जुदाचें तारण जातलें आनी जेरुजलेम भिरांती विणे जियेतलें. सर्वेस्पर आमचे नितीवंतपण हें नांव त्या शहराक दितेली. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. कीर्तन. तुमची जबाब. सर्वेस्परा म्हजो आत्मो तुजे थंय हांव उबारतां. सर्वेस्परा म्हजो आत्मो तुजे थंय हांव उबारतां. तुज्यो वाटो म्हाका शिकय सर्वेस्परा. तुजे मार्ग म्हाका दाखय. तुज्या सताच्या मार्गान म्हाका चलोवन व्हर. म्हाका बूद सांग. तूंच म्हजो देव. तूंच म्हजो सडवंदार. सर्वेस्परा म्हजो आत्मो तुजे थंय उबारतां. सर्वेस्पर दयाळ आनी सात्वीक जावन आसा. वाट चुकलेल्यांक बूद सांगून सारके वाटेर तो हाडटा. खालत्यांक नीट वाटांनी तो चलोवन व्हरता आनी तांकां आपल्यो वाटो तो उगडटा. सर्वेस्परा म्हजो आत्मो तुजे थंय उबारतां. ताचें खरार सांबाळतेल्यांक आनी ताच्यो आज्ञा पाळतेल्यांक सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्योच मोग आनी विश्वासपण आटपतात तसल्यो. आपली भक्त करतेल्यांक सर्वेस्पर आपलें काळीज उगडटा. तसल्यांक आपल्या खराराचो अनुभव तो दिता. सर्वेस्परा म्हजो आत्मो तुजे थंय उबारतां. बागयोन पावलून तेसलोनिकारांक बरयलेले पयले चिटी वेले वाचप. तुमचो मोग एकामेकांताय आनी सगळ्या मनशांताय सोम्यान अदीक अदीक वाडोवचो आनी आमी तुमचो मोग करता तितलो व्हड तो जावंक पावूं. सगळे आपल्या भक्तां बरोबर जेजू आमचो सोमी येतलो तेदना आमच्या देवा आनी बापा मुखार तुमी शुद्ध निर्मळ आसचे खातीर तोच जेजू तुमची काळजां पवित्रतायेन तीर करूं. शेकी बाबा भयणीनो, सोम्या जेजूच्या नांवान आमी तुमकां विनोती करता आनी परातून मागता तें हें. देवाक मानोंक कशे भाशेन तुमी जिवंक जाय तें तुमी आमचे कडले शिकल्यात. तशी तुमी जियेतात खरें, पूण तुमचें जिवीत अदीक आनी अदीक सुदारूंक वावरात. सोम्या जेजूच्या नांवान आमी तुमकां शिकोवन दिल्या ती सगळी तुमी तर जाणोत. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. हालेलुया, हालेलु, हालेलुया, हालेलु, हालेलु, हालेलुया, हालेलु, हालेलुया. तुजी काकळूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दयेन आमची सोडवण कर. हालेलु, हालेलु, हालेलुया, हालेलु, हालेलुया, हालेलु, हालेलु, हालेलुया, हालेलु, हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोय आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. सुर्याचेर, चंद्रिमाचेर आनी नोखेत्रांचेर खुणा जातल्यो. सोमदीर गरजता तो आयकून
आनी ल्हारां उचांबोळ जाल्यान ती पळोवन संवसारार राष्ट्रां सारकीच घाबरतलीं आनी तोळ मोडटलीं. पृथ्वीचेर येवचें आसा ताच्या हुस्क्यान कांपून मनशाचो जीव वेतलो विरगून. तर अंतराळाच्यो शक्ती कळकळटल्यो. तेन्ना मनशाचो पूत पदवेन आनी व्हडले मोहिमेन एका कुपा मोदें येताना ती देखतलीं. हें घडोवंक सुरू जाता तेन्ना घोट रावात आनी तुमच्यो तोकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. तुमी तुमची चोतराय दवरात, ना तर कामचाराक लोबदोन बेबदिकाय करून आनी ह्या जिविताचे हुस्के काडून तुमचीं काळजां जोड जातीत आनी तो दीस तुमचेर अकस्मात पावत. आखे पृथ्वीर आसलोल्या सगल्या मनशांचेर फास कसो तो येतलो. येवच्यो आसात त्या घडण्यां मदल्यान सुरक्षीतपणी फुडें वचूंक आनी मनशाच्या पुता मुखार भिरांती विणें उबी रावूंक तुमकां घोटाय मेळचे खातीर सगल्या वेळार मागणें करून जागृत रावात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, कांय दीस फाटीं आमच्या मोंतेगिरी इस्कॉला वाटेन हांव गेलों आनी आमचें इस्कॉल थंयसर आसा. आमची भुरगीं इस्कॉलान भितर शिकतालीं, क्लासी चलताल्यो आनी इस्कॉला भायल्यान जायतीं आवय बापूय रावतालीं. कित्याक इस्कॉल काबार जावचो वेळ आयलोलो, लागीं पावलोलो आनी आतां ही आवय बापूय रावतालीं आपल्या भुरग्यांक घरा व्हरूंक. क्लास काबार जातली, भुरगीं इस्कॉलांतलीं भायर सरतलीं आनी आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक घेवन घरा वयतलीं. आवय बापूय तांकां रावतालीं. आनी जेन्ना ह्या आवय बापायचेर म्हजी नदर गेली, हांव नियाळूंक लागलो कितलें म्हूण आवय बापायक रावचें पडटा, जिवीतभर रावोंक पडटा. जेन्ना प्रितीच्यानो एक ओस्तोरी घर बेस जाता, ती दोगांय खुशाल जातात घोव आनी बायल. आनी आतां हें भुरगें कुसव्यान आसतना तें कुसव्यांतलें भायर सोरोसोर त्या आवयची पार्त येवसोर तांणी रावचें पडटा. दे हॅव टू वेट टील द प्रेग्नन्सी इज ओवर. रावोंक पडटा. आनी एकदां भुरगें जल्माक येयलें म्हणटच तें भुरगें धाकटुलें आसता. आवय बापूय रावतात आपणाचें भुरगें व्हडलें जातलें म्हूण. रावोंक पडटा तांकां. दे हॅव टू वेट. भुरगें मातशें व्हडलें जाता आनी इस्कॉलाक वचोंक लागता. इस्कॉलाक वचोंक लागता आनी मागीर तांणी भुरग्याक रावोंक पडटा. इस्कॉलाक सावन भायर सोरोन तांकां घरा व्हरोंक. इस्कॉलाक सावन ती घडये मागीर कॉलेजीक वयतात आनी कॉलेजीक सावन भुरगें घरा पावता म्हणसर आवय बापूय भुरग्यांक रावता. केन्नाय भुरगीं आपल्या इश्टा सांगाता वेतात, पाटेक वेतात, केन्ना पिक्चर पळोवंक वेतात, केन्ना आनी दुसऱ्या कामांक वेतात, तेन्ना आवय बापूय तांकां घरा रावतात. आनी तेच भाशेन भुरगीं व्हडलीं जालीं म्हणटच कामांक वचोंक लागतात. आवय बापूय भुरग्यांक रावतात. हें रावप म्हणटा तें खूब जाता आवय बापायच्या जिवितान भोव करून. द पिरियड ऑफ वेटिंग रावतात. आनी एक एक फावट रावतात तेन्ना मोग काळजान आसता. एक एक फावट रावता तेन्ना काळीज उत्सांबोळ जाता, एन्जायटी जाता. कितें जालां काय, घरा पावंक ना आजून भुरगें म्हजें, उत्सांबोळाय जाता. केन्नाय राग येता, सांगोन आसतना गेला म्हणून, वो घडये उशीर केला म्हणून येवपाक राग येता. पूण भुरगीं घरा आयलीं म्हणटच तो राग सगलो वेता आनी मोग नव्यान काळजान बोत्ता. आवय बापूय भुरग्यांक रावतात. आनी प्रितीच्यानो जेन्ना आदवेंताचो काळ आमी सुरू कोत्ता, क्रिस्त येण्याचो काळ आमी सुरू कोत्ता, आमी रावता, बोरवाशान रावता. आनी आमचो बोरवासो आमकां फटयनाचे भाशेन देवाचें उतर तुका आनी म्हाका उगडास कोत्ता. वी आर वेटिंग. कोणाक रावता? जेजूक रावता. आनी देखूनच आयज आमी ही पयली वात पेटयता. 4 वाती आसात आनी 5 आसात. क्रिस्ताची एक वात आहा, क्रायस्ट कॅन्डल. पयली वात आमी पेटयता ती म्हणल्यार प्रवाद्यांची वात, द प्रोफेसी कॅन्डल. आनी ही वात आमी कित्याक पेटयता काय? कित्याक प्रवादी रावलेले, बाकीत केलें ताणेन जेजू येतलो म्हूण आनी जेजूक ते रावलेले, बोरवाशान रावलेले. ही वात बोरवासो खुणायता
म्हणटकूच बोरवाशान आमी जेजूक रावता नाताला समोर आमी रावता आनी ह्या रावपाच्या टायमार देवाची उतर आमकां बरो संदेश दिता. आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू आमकां उगडास कोत्ता, तुमी मनशाच्या पुताक रावतात तेन्ना जागी जायात, जागृत रावात, मागणें करात. बेबदिकायेन लोबदोन, कामचारान लोबदोन आनी हुस्के काडून तुमी बेश्टे तुमचो वेळ पिड्यार कोन्न नाकात. कित्याक घोडी अकस्मात तो दीस येतलो तुमकां कोच येना, तुमची नातालां व्हरता बरीत जावची नात. म्हणटकूच आमची तयारी बरे भाशेन आमी करुया, जागृत रावया, मागणें करुया. जेजूक आमच्या घोराब्यान येवकार दिवया. लेट अस मेक रूम फॉर जीसस इन आवर लायव्स एंड इन आवर फॅमिलीज. जेजूक म्हज्या काळजान आनी म्हज्या घोराब्यान हांवें स्वात करूंक जाय, जागो करूंक जाय. हेंच आयज देवाचें उतर तुका आनी म्हाका सांगता. बागेवन पावलो तेसालोनिकारांक बरोवन तेंच म्हणटा आमी तुमकां शिकवण दिल्या, त्या शिकवणे प्रमाणे तुमी चलात, ती शिकवण तुमी पाळात. तुमी प्रयत्न कोत्तात, हांव ना म्हणना, हें बागेवन पावलो तेसालोनिकारांक म्हणटा तुमी प्रयत्न कोत्तात, तरी पूण आपूण तुमकां सांगता तुमचें जिवीत सुधरायात, तुमचें वायट आहा तें पयस करात आनी देवाचो मोग करूंक शिकात. खरेंच मोगाच्यानो जेन्ना आदवेंताचो काळ आमी सुरू कोत्ता होच संदेश आमच्या काळजा मनाक आमी लावन घेवया. अदीक आनी अदीक आमी जेजूक लागीं येवया आनी आमची आदवेंताचो काळ हो क्रिस्तियनाचो काळ आमी व्हरता बरीत करून आमची नातालां बरीं जातलीं दुबावा विरेत. तर ह्याच बोरवाशान, भावार्थान आनी मोगान आमी रावता आसतना देवाचो आशिर्वाद आनी आदार आमकां जावन एकल्याक मागुया. आनी ह्या वेळार आमचो भावार्थ आमी सगळीं उच्चारुया. सोत मानता देवाक, सोर पदवीदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताचे एकल्याच पुताक आमच्या सुमयांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरू सांबावलो, हांकवार मारी थंय जल्मलो, पोंस पिलादा खाल ताणी खोस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेलेल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पदवीदार देवा बाबाच्या उजव्याक बसला, थंय तां जिव्यांनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भोगतांचो एकठार, पातकाचें भोगसणें, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. Yadi kundo samarpita Amchi mona samarpiya Atmi kundo tayar kota Kalsa amchi tayar karya Yadnik dakaros petoita आमी आमची जीण भेटोवया क्रिस्ता रगत तो कंदिता पियोंक आमी आयती जावया सर्गींचे वाण तयार जातले भुगतान मारूंक लागीं सरया क्रिस्ता रगत पिवण जातले आमच्या आत्म्याक दादोस करया. मोज्या बाबा भयणीनो, मोज्यांनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर देव मानून घेव. सोर पदवीदार सोर्गींच्या बापा, तुवें आमकां दिल्यांत ती ही देणी एकठांय करून आमी तुका ओपून दिता, ती तूं दोयेन मानून घे. तांचे वरवीं तुजी खरी भोक्ती ह्या संवसारान आमी करूंक पावता, तशें तांचेच वरवीं सासणाची सोडवण जोडूंक आमी पावोशें कर. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं, आमची काळजां उबारुया.
आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पोरवेदारांनी सासनाच्या देवा सोर्व काळी आनी सोर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो किरकोळ मुनशेपण घेवन पयले पावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विलें येवजण पूर्ण केलें आनी सासनीक तारोणाचें दार आमकां उगडलें हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बासायलोलें देणें तो वैभवान पोत्तून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सोर्गींच्या सोर दोलबार सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरोंतोरी गायता Dălbaranso सर्वेस पोतू सर्गानी संसार बदला तुझ्या वैभवान उन्सर्गी तुका जय जय पवी 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 सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय उन्सर्गी तुका जय जय पवी 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 बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही मोची कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यानी सासणी कराराचें हें रगत पातकाचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत हें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गोट पोरगोटुया तुझ्या कुत्सानी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समोर पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवोन बापा आमच्या गोंवळी बापा आनी सगळे यान्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय
पुनर्जीवनपणाचो बरो वासो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजोळीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिचो पोती बागिवून जुजे बागिवून धर्म दुता आनी सोर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भोगतां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर्पोद्वेदार बापा सोर्वोंदोनानी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक. आमेन. आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलां तें मागणें सगलीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सोर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां थाळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सोर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्मदुतांक म्हणलें आयच्या दिसा तूं आमकां जोण एकल्याक म्हणटाय. तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. सोचयेत आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सोरांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोय आसूं. एकामेकाक जेजूची शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप खातेले आमची काकळूत कर काकळूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप खातेले आमची काकळूत कर काकळूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप खातेले आमकां शांती दी शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. हो जावन आसा जिवो जेजू आमचो सोमी आमचो देव जो ह्या वेळार आमच्या काळजान येता. हे आमच्या देवाक शेवंक आयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्याद म्हजे भितर येवचें म्हूण म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्म्याचो तारोक तोच जेजू मोजो जेजू मोज्या आत्म्याचो तारोक तो मोज्या आत्म्याचो moja at miaso
प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, सासनाच्या जिविताच्या जेवणांत तुवें आमकां वांटो दिलाय आनी ह्या 2 दिसाच्या संवसारांत ओथीर वस्तू मदें आमी जियेताना सोर्गींच्या वस्तूंचो मोग करूंक आनी सदां तोखतल्या देण्यांक लोबदूंक तूं आमकां शिकयताय. हो तुज्या जेवणाचो फोड आम्हा सगल्यांक मेळो म्हूण आमी मागता तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सोर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पोरवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा जोण एकल्याचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची उडुपकार. जेजू आमच्या सोम्या